आज खास ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण आतांच हांवें सकाळी आयकलें एकट्याचो प्रेस कॉन्फरन्स आनी म्हाकाय बरें फील जालें की पेडणेकारां खातीर हांवें कितें तरी फटींग म्हटलो म्हणून आनी पेडणेकारांक ताचो निशेध करता. चड हें म्हटल्यार पेडण्याक हांव 4 फावटी निवडून आयला आनी बाबू आसगांवकार निवडून आयला, डेव्हलपमेंट केला म्हणून निवडून आयला. पेडणेकरान जो म्हाका वोट करून जो 4 फावटी हाडलो, सगळे कडेन विकास पावयलो म्हणून आयलो. म्हाज्या मतदारसंघात जे व्हडले व्हडले आज प्रोजेक्ट आयिल्ले आहा ते म्हाज्या मुळेच दीस पडटा. व्हडले व्हडले ब्रिजीस, ते ब्रीज धरात, क्वीन वजरी ब्रीज, थर्मास ब्रीज, तुजो वॉटर प्लॅन्ट अख्ख्या मतदारसंघात उदक पावोवपा खातीर वॉटर प्लॅन्ट हाडलो तो, तुजे व्हडली व्हडली जी तुजे प्रोजेक्ट जाल्यात तितले हे म्हाजे. आनी आज हर एक घरांनी उदक, लायट, रस्ते हांवें पावयले. 99 जो मतदारसंघ आसलोलो तो मतदारसंघ चेंज जालो सगळे भितर. हर एक कडेन विकास हो पावोवपाक पावलो. 3 फावटी म्हाका धारगळ हाडलो, 4थ्या फावटी म्हाका पेडण्या हाडलो. अशी 4 इलेक्शनां जाली. आनी हे 4 इलेक्शनां भितर काही येवन मोजकोच मनीस म्हाजेर टिका करता की बाबून कांय करूंकूच ना म्हणून. अरे बाबून कांय करूं नालो, डेव्हलपमेंट कसो जालो, खंयच्यान जालो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट खंयच्यान आयले. एअरपोर्ट सुद्दां आमी हाडलो आनी एअरपोर्टा वयल्यान खूब जाणांक तेजो फंदी मेळ्ळी. हो तोंड घेवन उलयता राजन कोरगांवकार, एअरपोर्टाचेर आपूण कामाक लायले, खंयच्यान लायले? आमी हाडलो न्ही तो. मतदारसंघान विकास पयलीं पावयलो आनी प्रोजेक्टय आयले. आनी एकटो तो प्रशांत कोण तो आहा तो गावडे तो म्हणटा की बाबू आसगांवकारान कांयच करूं ना म्हणून. आनी एक फावटी तांणी किशोराक इंटरव्यू दिली, तेज्या भितरय सांगलें हांवें कांय करूं ना म्हणून ह्या मनशाक हांवें फटींग म्हटलो. आनी हो म्हणटा आपल्याक फटींग म्हटलो म्हणून तेज्या भितर लोकांक पॉयजन. अरे जो फटींग उलयता तो फटींगच म्हणटाले. फटींग म्हटल्यार खोटार डेव्हलप. अरे ह्या मतदारसंघान जें कितें केलां तें ह्या मतदारसंघान ताणें कितें केलां सांगचें. आनी आज राजन कोरगांवकर उबो रावला, जें खरें आतां उलय. आतां आमी तुका म्हणटा बाबा म्हणून, काम आमी केलां तें केलां म्हणून सांग. जेन्ना करूं ना म्हणटा पळय आमी ओगी रावचे ना, तूं फट उलयता. हें आमी लोकांक सांगलेलें आहा. म्हणून पेडणेकाराक पॉयजन करपाक सोदतात. बाबू फटींग पेडणेकारांक म्हटलो. हे पेडणेकार स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक आनी हें आसलेलो लोक, इज्जत आसलेले लोक. हे लोक खंयचोय आरोप केलो म्हूण ते आपल्याचेर घेवपाक तयार नासताले. ते जाणात कोणें कितें केलां तें आनी कोण कितें करता तो. दुसरें, हो कोरगांवकर आतां काबार जाल्लो आहा. पडटा म्हूण ताका कळ्ळां, तेजे कार्यकर्त्यांक कळ्ळां. म्हणून तो आतां उसळ्ळा म्हाजेर की बाबू हें कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हणून. आमी कोणाक गाळी मारूं ना या शिव मारूं ना. आमी म्हणटात इतलेंच, जें केलां तें सांग, ना करूं आला कोणें सांगचें. आमी ताका चॅलेंज करता. म्हणून पेडणेकारांनी म्हाका 4 फावटी हाडलो. 3 फावटी धारगळ हाडलो, 1 फावटी पेडणे हाडलो. आनी ताजे भितर तो एक गजू म्हूण आहा, गजू. तो गजानन म्हणटा की बाबू आसगांवकारान 4 फावटी हाडलो कांय ना, हेणें म्हाका केन्नाच मतां दिवं ना आनी तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलोलो हो मनीस. आनी हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे, होय मनीस राजन कोरगांवकाराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता. ताणें राजन कोरगांवकाराच काम केलें, तेजे बरोबर आसून दी, आमकां कांय ना प्रॉब्लेम. तेज्या बद्दल म्हाजी कसली टिका ना. पूण कितें आहा तें सत्य उलोवपाचें पेडणेकारां कडेन. कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसले मनीस की सत्य आहा तें भायर काडटले. इतलेंच सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा. भुमिका आनी कमलेश्वर मंदिराचे महाजन. हो महाजन ह्या मंदिराचें ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचें. हो मनीस केन्नाच येवन म्हाज्या कडेन विचारूं ना बाबू ह्या मंदिराचें ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून. पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां तें काम करूं शकूं ना. तो पेडणेकाराचें आनी कितें करतलो मतदारसंघाचे. हे सिर्फ उलोवपी आनी हे स्पोर्ट्स करपी इतलेच मनीस आनी दुसरें आनी कांय ना. हेंच्या कडेन कितें आहा, कितें केलां तें दाखयचें पेडणेकारा खातीर. बेश्टो उलयलो जाल्यार हांगा मतां मेळनात. काम करता तेणें उलोवपाक जाय, काम करता तेणें भाशण दिवपाक जाय. जाल्यार लोक 2 शब्द आयकूं शकतात. बेश्टे येवन भाशण ठोकलें म्हणून ताका मतां मेळनात. जो काम करतलो ताका मतां मेळटलीं. जशें बाबून सांगलें आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बाबू हांगासर 4 टायम आमदार आनी 4 टायम मंत्री. सो बाबून जी कितें कामां केल्लीं आसा ती सगळ्या लोकां फुड्यान आसा.
आनी बाबून केल्लीं कामां जावं जे बाबू आयज सांगता तो सगळ्या लोकांचो अनुभव आसा. सो बाबूचें म्हणणें कितें की बाबूक लोकांनी 4 फावटी निवडून दिलो आनी बाबून जी कितें कामां केल्या ती लोकां फुडें आसा. सो जेन्ना कोण तरी जेन्ना कामार जर उलयता बाबून काय करूंकूच ना तो तेन्ना जर बाबून ताका जर कितें म्हटलें जाल्यार म्हाकाय तेजें राजकारण करपाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. बाबून जे कितें उलयलां तें उलयलां कित्याक उलयलां तें पयलीं अभ्यास करूंक जाय आमी. बाबू जेन्ना हांगा 4 टायम आमदार मंत्री जालो आनी तेणें जी कितें हांगा कामां केली लोकां फुडें कामां जी आसा लोक ते उलयतले. ती कामां जेन्ना कोण जर म्हणटा की ताणें कांय करूंकूच ना जाल्यार ताका जाप दिवप वा तो फटींग उलयता म्हणप हे बाबून काय म्हाका दिसता थंय काय वैयक्तीक तेणें काय वायट उलोवंक ना अशें म्हाजें मत. आनी हातून राजकारण करून लोकांच्या मनात व्यक्त वेगवेगळ्या घालपाचो कोणें प्रयत्न करचो न्हू अशें म्हाजें प्रामाणीक मत. ते शेवटी राजकारण म्हणल्यार कितें समाज सेवा आनी लोकांनी खातीर समाज कारण करप. सो राजकारण म्हणल्यार समाज सेवा करप अशें हांव तरी मानता. म्हणून म्हाका दिसता अशा तरेचे वेगळे विचार राजकारण न व्हरता समाजाचो फायदो ती गोश्ट करप हें म्हत्वाचें आसा. गरीब लोकां खातीर मदत जावची कितें करचें हें म्हत्वाचें आसा. म्हणून पेडणेकारां मदीं नाका तो विशय घेवन राजकारण कोणें करचें न्हू. आनी पेडणेच्या जनतेक कोणें आयज सगळी जनता जी आसा ती हुशार आसा. पेडणेकार सगळ्यांक आयज स्वाभिमानी आसा. तांकां आयज खबर आसा कोण खरोच काम करता आनी कोण काम करना तो. आनी म्हाका दिसता जशें लोकशाही प्रत्येकाक अधिकार आसा त्या अधिकार सगळे काम करता. आनी येणाऱ्या निवडणुके सुद्दां लोक योग्य विचार करून जें कितें करूंक जाय लोक करतले आनी लोकांक कोणेच पिशेपणां करची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक आयज पेडणेकार खूब हुशार आसा आनी पेडणेकारांक खबर आसा की कोणें हांगा कामां केल्या आनी कोण काम करूं शकता हें आमी आयज पळयलां. म्हणून आमी आयज पळयलां आयज बाबू वांगडा सुद्दां इतक्या व्हडा आयज लोक आसा आनी हो लोक सुद्दां सगळो पेडणेकारच आसा. हो कोण भायलो लोक ना. सो पेडणेकारां मदीं आमच्या झगडी कोण हावचे प्रयत्न करचो न्हू. पेडणेकार हो खरो स्वाभिमानी आसा पेडणेकार आसा आनी ताका प्रत्येक गोष्टीचो विचार करून पेडणेकार काम करता. म्हणून प्रत्येकान आपल्या समाजा मदीं जें कितें काम तो करूं शकता तें करचें आनी पेडणेकार नक्कीच ताचो विचार करून तांकां जें कितें आशिर्वाद दिवचो आसा तो दितलो येणाऱ्या काळात. सो म्हाका दिसता आमी सगळ्या पेडणेकारांनी हुशार रावन ह्या असल्या राजकारणाक बळी पडचें न्हू. आनी जो व्यक्ती पेडणेकाराच्या भलायटी काम करता आनी जो काम करतलो ताच्या वांगडा पेडणेकार नक्कीच रावतले अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आयज सांगपाचो विशय म्हणजे की आतां जी प्रेस आमी पळयताले की बाबू आजावकर सराच्या बद्दल एक निशेध आनी एक आरोप करीत आहात. आयज बाबू आजावकर हेंच्यांनी ह्या पेडणे मतदारसंघात 4 फावटी नेतृत्व केलेलें आसा. कित्याक केलें तर तेंच्यांनी काम केलें. लोकांनी तेंचें काम पळयलां. लोकां बद्दल तांकां प्रेम आसा आनी लोकांकूय तेंच्या बद्दल आदर आसा म्हणून तांकां 4 फावटी निवडून दिलेलें आसा. आयज गेले 4.5 वर्सां थोड्या राजकीय घडामोडी खातीर ते हांगासर नासलेले पण आयज लोकांच्या जसो ताका प्रतिसाद मेळटा हे पळोवन ते विरोधकां त्याच हाल्लेले आहात. आयज वतात ते प्रत्येक गांवांत प्रत्येक बुथाचेर म्हणटात ती बरोसो एक पॉझिटिव्ह प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. राजकारणात ही टिका ही आसतात ताका मागीर टिका करतात पण आयज हांगासर सुरवात कोणी केल्लेली आसा. आमी आयज राजकारणात जेन्ना भोंवता आमी कोणाचेर वैयक्तीक अशी टिका करपाक आमी वयचे ना आमी ठरयलेले पण आयज सुरवात कोणी केली. हांव प्रशांत गावडेचेर जास्त काय उलयना आयज पण तेणी जशी सराचेर आरोप केले तेणी ताका कितें तरी रिप्लाय दिल्लो आसा. हेतून कोणी बाकी अख्खे पेडणेकारांनी ते आपल्यार घेवपाची गरज ना. आमी सो पेडणेकार आमकां पेडणेकारांचो अभिमान आसा अभिमान आसा पण आमी जी ती टिका जी आसा ती वैयक्तीक टिका आसा पेडणेकारांनी ही आपल्यार सगळ्यांनी घेवपाची ना आनी कोणी पेडणेकारांची दिशाभूल करपाची गरज ना आनी पेडणेकारांक चाळोवन घालपाची गरज ना. आयज सांगतात की रस्ते आमी आडयतले अरे आयज ही लोकशाहीन आयज आमी इंडियन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा सगळ्यांक फ्रिडम आहा. अख्खे इंडियन भोंवपाक फ्रिडम आहा. कोणूय वचूं शकता. आयज रस्ते बंद करतले ही खंय तरी भडकोवपाची भाशा करतात ही तेंच्यांनी करपाची न्हू. सगळ्या लोकांक थंडायणी दवरा थंडायण बरें अशें हजत करते राजकारण जावं न्ही. फायनली लोक ठरयतले जे कोण काम करता ताका लोक मतदान करतले निवडून हाडटले. आयज चाळोवन भडकोवन मतदान जायना. पेडणेकार आमचे बरे सुशिक्षीत लोक आसात स्वाभिमानी लोक आसात सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळे थंडायणी आज विचार करून मतदान करतात. पण हांगासर खंय तरी आपली राजकीय खंय तरी आपल्याक TRP वाडोवपाक जाय आनी खंय तरी भडकोवन घालूंक जाय अशें पेडणेकारांक भडकोवपाचें ना. बरें थंडायणी राजकारण जावं न्ही इतलें हांव सांगता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.